वी मस्ट इन्व्हेस्ट इन रेझिलियंट इन्फ्रास्ट्रक्चर टुडे फॉर अ बेटर टुमॉरो. हे आमचे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे विचार. गोंय सरकार सध्या ह्याच फाटभुंयेर राज्यांत वेगवेगळे विकासाचे प्रोजेक्ट्स हाताळटा. कांय प्रोजेक्ट्स हे पूर्ण जाल्यात तर कांय प्रोजेक्ट्स सध्या इन प्रोग्रेस स्टेजीर आसा. नजर मारया ह्याच विकासाच्या प्रोजेक्ट्सांचेर. नव्या महामार्गापासून ते मोपा फ्लायओव्हर, काणकोणचो पर्रीकर बायपास ते हालींच कांय म्हयन्या आदीं पुराय जाल्लो दिवचल बायपास, मांडवीचो अटल सेतू, जुवारी पूल अशा पुलांचे बांदकाम हे भाजप सरकाराच्या कार्यकाळात पूर्ण जाले. जुवारी पूल हो देशांतलो दुसरो सगळ्यांत व्हडलो केबल स्टेड पूल. गोंयांतली जर कनेक्टिविटी सुदरपाक जाय, नॉर्थ गोवा आनी साऊथ गोवा जर कनेक्टिविटी जावपाक जाय जाल्यार जुवारीचेर दुसरो पूल आनी तोय बी 6 लेन ब्रिज जावपाची गरज आसा. भारत देशात दुसरो पूल आसा जुवारी पूल, जो केबल स्टे ब्रिज आसा वो आमकां बाब नितीन गडकरी यांच्या लिडरशिपीच्या सकयल मेळ्ळो. हे आमचे भाग्य आसा. मांडवीचेर 2 पूल आसतना तिसरो पूल कित्याक जाय अशें म्हणून सुरवेक विरोध जालो. खरें मात हळूहळू वाडट्या ट्रॅफिकाचो समस्ये उपरांत लोकांक अटल सेतूची गरज कळपाक लागली. जसो अटल सेतूक विरोध आशिल्लो तितलो विरोध मात जुवारीच्या पुलाच्या बांदकामा वेळार जावंक ना, कारण जुवारीच्या पोरन्या पुलाची परिस्थिती ही सगळ्यांच्या दोळ्यांमुखार आशिल्ली. जुवारीच्या पुलाक लागून पणजे मडगांव ट्रॅव्हल टायम कमी जालो. उत्तर दक्षिण जोडपी हो म्हत्वाचो पूल. गोंयांत भाजप सरकाराच्या कार्यकाळात पुला बरोबरूच वेगवेगळ्या हायवे प्रोजेक्ट्सांचे कामूय सुरू जाले. मुंबई गोवा NH 66 केंद्रीय येरादारी मंत्री नितीन गडकरीच्या नेतृत्वान 471 किलोमिटराचो मुंबई गोवा NH 66 हायवेचे बांदकाम सध्या सुरू आसा. हे बांदकाम डिसेंबर 2024 मेरेन पूर्ण जातले अशें टार्गेट आसा. ह्या हायवेक लागून 2 शहरां मदलो येरादारीचो वेळ 6 वरां परस कमी जातलो. गोंय हे पर्यटन राज्य. देश विदेशांतल्यान लाखांनी लोक दर वर्सा गोंयांत येता. पर्यटकांच्या वाडट्या संख्ये खातीर गोंय सरकारान मोपा विमानतळ बांदलो. मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट जाल्ल्यान आतां गोंयचो दर्जो आंतरराष्ट्रीय मळार वाडपाक लागला. त्या भायर नव्या इन्फ्रास्ट्रक्चराक लागून गोंय आतां सन, सँड अँड सी उपरांत सिमलेस रोड कनेक्टिविटी खातीर फामाद जाता. हाचेच उदाहरण म्हळ्यार नवो मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट आनी NH 66 जोडपी हो मोपा लिंक रोड. ह्याच वर्सा 11 जुलयाक मोपा लिंक रोडाचे केंद्रीय येरादारी मंत्री नितीन गडकरीन उक्तावण केले. ज्यावेळी गोव्याकरता नवीन मोपाला एअरपोर्ट बांधण्याचा निर्णय झाला त्यावेळी या एअरपोर्टला येण्याकरता योग्य रस्ता नव्हता. माझ्या मिनिस्ट्रीमध्ये आम्हाला फक्त राष्ट्रीय महामार्गावरच काम करण्याचा अधिकार आहे आणि त्यामुळे हा जो रस्ता होता हा 7-8 किलोमीटरचा आहे आणि आपण याला राष्ट्रीय महामार्ग करून याला कनेक्टिव्हिटी करता तुम्ही NHI कडनं हा रस्ता बांधून द्या असं त्या काळात आदरणीय मनोहर पर्रीकर यांनी माझ्याकडे विनंती केली. मला असं वाटलं की 100-150 कोटी रुपयामध्ये काम होऊन जाईल, कारण मला परिस्थिती माहिती नव्हती. मी त्याला म्हटलं काही हरकत नाही, मी करून देईन. पण ज्यावेळी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट झाला त्यावेळी याची किंमत 1200-1300 कोटी रुपयापर्यंत येईल असा अंदाज आला. सगळे पहाड असल्यामुळे आणि निसर्गरम्य परिसर असल्यामुळे यात ROB आहे, फ्लायओव्हर्स आहेत, वायडक्ट्स आहेत आणि अतिशय सुंदर असं डिझाईन आहे आणि त्यातून 1200 कोटी रुपये जवळपास याच्यावर खर्च झाले आहेत. आज एअरपोर्टचं उद्घाटन आदरणीय प्रधानमंत्रीजींनी केलं. त्याचं नाव मनोहर पर्रीकर यांच्या नावाने हा एवढा सुंदर एअरपोर्ट या ठिकाणी झाला आणि आज मला आनंद आहे की राष्ट्रीय महामार्गापासून एअरपोर्टला जोडणारा हा राष्ट्रीय महामार्गाचा नवीन 6 लेन रोड आज गोव्याच्या जनतेला मिळतोय. याचा मला अतिशय आनंद आहे. मी आपल्या सगळ्यांचं मनापासून अभिनंदन करतो. आपल्या सगळ्यांना शुभेच्छा देतो. आम्ही पळयताले की मोपा मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट जर येतले आसत जाल्यार आमकां ओल्ड जुन्या रस्त्यांतल्यान येवपाक केन्ना केन्ना खूब वेळ लागतालो. वेगवेगळी कारणां आशिल्ली. हो प्रोजेक्ट अस्तित्वात हाडपा खातीर अशोक बिल्डकॉन ह्या कंपनीन 2 वर्साच्या भितर म्हणजे विदीन अ टायम फ्रेम हो प्रोजेक्ट आणि वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार केल्या बद्दल अशोक इन्फ्रास्ट्रक्चर कन्सल्टंट आणि कॉन्ट्रॅक्टर्स ह्या दोगांयकूय बी हांव गोंय सरकारच्या वतीन तांचें अभिनंदन करता. 6 किलोमीटर लांबीच्या ह्या लिंक रोडाक लागून एकूण अर्द्या वराचो वेळ कमी जातलो.
इन्फ्रास्ट्रक्चरा वांगडा सरकार सामाजीक मळाचेरूय पुराय तरेन वावुरता. ज्येष्ठ नागरिकांच्या भलायकी खातीर सरकारान पॅलिएटिव्ह केअर येवजण सुरू केल्यात. ह्या भितर ज्या नागरिकांक डिमेन्शिया, अल्झायमर वा पार्किन्सन सारखे दुयेंस जाला आनी तांची जर खंयची NGO केअर घेता जाल्यार तांकां गोंय सरकार आर्थीक सहाय्य दिता. प्रामुख्यान आनी एक म्हाका सांगून दिसता की हे सिनियर सिटीजन्स आतां सद्या जशे वी हॅव सीन दॅट सिनियर सिटीजन्स आमची वृद्धाश्रम आसात त्या मनान गोंयान कमी आसात. पण इट इज द एक्ट गिव्स मेंडेट टू द गव्हर्मेंट ऑल्सो दॅट गव्हर्मेंट शूड सेट अप दीस ओल्ड एज होम्स एंड गव्हर्मेंट शूड हॅव दीस केअर सेंटर्स ऑल्सो. पण आमचे आसात गोंयान प्रोविदोरियेचे आसा, प्रायवेटूय आसा. But government is encouraging more and more of such institutions to come forward by giving a very attractive package. म्हणजे जवळ आम्ही एक ओल्ड एज होमाक पॅलिएटिव्ह केअर म्हणून एक पॅलिएटिव्ह केअरा खातीर एक स्कीम काडल्या जी डिमेन्शिया जावं अल्झायमर ऑर पार्किन्सन अशी डिसिजांतल्यान जे पळय सिनियर सिटीजन्स जावं बाकीचे पेशंट वतात तांचे केअर घेवपा खातीर NGO जर तांची केअर घेता जाल्यार आमी अशा NGOक प्रत्येक म्हयन्याक 2.5 लाख पर्यंत आर्थीक सहाय्य दितात. आनी जातूंतल्यान हे जे पळय सिनियर सिटीजन्स सफरींग फ्रॉम वेरियस दीस कायंड ऑफ डिसीजीस दॅट केअर हॅज बीन टेकन ऑफ देम. हे जे पळय पॅलिएटिव्ह केअरा खातीर आमी फायनान्शियल एसिस्टन्स दितात इट इज फॉर ऑर्गनायजेशन्स, गव्हर्मेंट ऑर्गनायजेशन्स, नॉन गव्हर्मेंट ऑर्गनायजेशन्स ऑल्सो, आनी इंस्टिट्यूशन्स फॉर रनिंग होम्स फॉर सिनियर सिटीजन्स. सो तांकां आमी तांची एलिजिबिलिटी कितें आसा की तांच्यांनी मिनिमम 20 जाण आसचे आनी मिनिमम फाटले 3 वर्सां तरी ह्या फिल्डान तांचें कार्य करचें. आनी तांचे आमी स्क्रुटिनी करतले, जे क्रेडिबल जे पळय इन्स्टिट्यूशन्स आसात तांकांच आमी सिलेक्ट करतले आनी तांकां 2 इन्स्टॉलमेंटांनी हो फायदो वतलो. आनी अशे तरेन आमी ह्या जाणटेल्यांचे काळजी घेवपाचो प्रयत्न आसा सरकारा तर्फे. सध्या आधुनिकतेच्या काळात बरेचशे कडेन आमी पळयतात की गोंय सरकारान अंडरग्राउंड केबलिंगाच्या कामाक सुरवात केल्या. बरीच वर्सां ओव्हरहेड लायन आशिल्ल्यान लोकांक खुबशा समस्यांक तोंड दिवचें पडलें. पावस आसूं वा आनी खंयचोय सिजन, झाड पडप, शॉर्ट सर्किट अशा प्रकारचे नित्याचे कार्यक्रम हे प्रकार अंडरग्राउंड केबलिंगा उपरांत बंद जातले. खुबशा फावटी ओव्हरहेड लायनीक शिरकून पक्षी जनावर मरतात. अंडरग्राउंड केबलिंगा उपरांत पक्ष्यांचो, जनावरांचो जीवूय वाचलो आनी वीजूय बरे तरेन चालू उरतली. वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर हांणी कांय दीस फाटीं ओव्हरहेड केबल्सां खातीर जाल्ल्या नुकसाना विशीं पत्रकार परिशदेंत म्हायती दिली. ते ABC केबल म्हणजे बंच केबल आमी काडटा म्हणून, आनी जे बंच केबल मॅक्झिमम खंयचे हातूंत आशिल्ले, वाळपय कॉन्स्टिट्युएन्सींत आशिल्ले, पर्ये कॉन्स्टिट्युएन्सींत आशिल्ले, पार्ट ऑफ वेलीम कॉन्स्टिट्युएन्सी, मॅक्झिमम इन सावर्डे कॉन्स्टिट्युएन्सी, सांगे कॉन्स्टिट्युएन्सी, हे सगळे काम करपाक आमी चालू केले. आनी जवळ जवळ 50% ऑफ द वर्क इज ऑलरेडी कंप्लिटेड. 50% ज्यो बंच केबल उरल्या, वी लॉस ऑलमोस्ट अबाउट 150 crore. त्याची इन्क्वायरी चल्ल्या ती गोष्ट वेगळी. पूण 150 कोटीचो हो प्रोजेक्ट जेन्ना फेल जालो तेन्ना आमी मुख्यमंत्र्यान आनी हांवें डिसिजन घेतलें की ह्याची गरज आसा, ST लायन अंडरग्राउंड करपाची गरज आसा. आनी त्या भागांत आमी ST लायन कार्यान्वीत केली. घाली न्हय, कार्यान्वीत केली. वाळपय सारक्या हातूंत जवळ जवळ 45 किलोमिटर लायन कार्यान्वीत केली. आमच्या पर्ये कॉन्स्टिट्युएन्सींत केली, CMच्या सांखळे कॉन्स्टिट्युएन्सींत आमी केली, पार्ट ऑफ सांगे कॉन्स्टिट्युएन्सींत केली, पार्ट ऑफ सावर्डे कॉन्स्टिट्युएन्सींत केली. आनी आतां वेलीमूय आमचें काम चालू आसा. हे पावसाचे वेलींतल्यान जातलें. आनी जें काम जी बंच केबलाचें काम आसा तें सादारण डिसेंबर पर्यंत आमची सगळीं टेंडरां वतलीं, सगळीं टेंडरां वतलीं आनी ती कंप्लीट जातली. 2023च्या यशस्वी आयोजना उपरांत जानेवारी 2024 गोंय सरकारान विशेष भुरग्यां खातीर आंतरराष्ट्रीय पातळी वयले पर्पल फेस्टाचें आयोजन केलें. दिव्यांगांक सशक्त करप हे ह्या कार्यक्रमाच्या आयोजना फाटलें उद्दिष्ट. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम दिव्यांगजनों को बहुत सारी सुविधा दे रहे हैं. दिव्यांगजनों के लिए अलग मंत्रालय हमने शुरू किया है, उसके लिए अलग सेक्रेटरी हमने बनाया है और
दिव्यांग जनों के लिए सुगम्य भारत योजना है, दिव्यांग जनों के लिए पेंशन योजना है, दिव्यांग फाइनेंस कॉर्पोरेशन की तरफ से उनको छोटे मोटे उद्योग शुरू करने के लिए भी मदद का भी प्रावधान हम लोग करते हैं। Their talent, their creativity, their potential, their capacity, their caliber, their skills and their creativity, we have given them this platform. All those performing Divyangjan can very well enjoy and come and entertain the people with their performances. It's not only in the education, it's not only socially, it's not only sports. It is to empower them and to feel them they are equal. लास्ट टाइम का नेशनल पॉपल फेस्टिवल जिस तरह से गोवा में हुआ और कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक सभी मेरे दिव्यांग भाई और बहन यहाँ पे आए। 21 डिसेबिलिटी और उस 21 डिसेबिलिटी के डिफरेंट इश्यूज उनके एसोसिएशन ने जो डिसेबिलिटी कमिश्नर्स हैं उनके साथ में डिस्कस किया, उनके पॉलिसी के बारे में डिस्कस किया, उनके लिए जो जो कुछ सुझाव हैं वो स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए सजेस्ट किया। उस सब के लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। नव्या शिक्षण धोरणांतल्यान शिक्षण क्षेत्रांत विद्यार्थ्यांचो वैचारीक, शारीरिक आणि मानसिक विकास जातलो। सरकार NEPच्या माध्यमांतल्यान विद्यार्थ्यांक नवी संद उपलब्ध करून दितलो। आयच्या सर्तीच्या काळात भुरग्यांक भविष्यात समस्यांक तोंड दिवपाक तयार करपा खातीर हे धोरण चालीक लायला। येरादारी खातीर कदंबा बशीचो वापर करचो म्हणून मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आवाहन केले। पब्लिक ट्रान्सपोर्टाच्या बाबतीत आम्ही म्हणटा की आनीक थोडे लोकांनी 2 व्हीलर आणि 4 व्हीलर कमी यूज करच्यो। आज जर एक्सिडंट मोठ्या प्रमाणात जर पळयत जाल्यार 2 व्हीलरान ट्रॅव्हल करपी ह्या लोकांचा जाता। माझी समेस्त गोंयकारांक आव्हान आसा की तुम्ही कंटिन्युअसली जर फोंडेच्यान पणजे येता आसत जाल्यार ताज्या ऐवजी फोंडेच्यान पणजे 2 व्हीलर हाडूं नाकात, आमच्या बसींतल्यान ट्रॅव्हल करा आणि हांगा येवन आमचो पायलट किंवा रिक्षा हेका सुद्धा पैसे दिले आसत जाल्यार तुम्ही पेट्रोलाक पैसे मोडटात ताज्या पेक्षा कमी पैसे जे आहा पळय न्ही हे तुम्ही तिकेटीचेर स्पेंड करतले। प्रदूषण नियंत्रणान हाडपा खातीर आज कदंबा महामंडळाच्यो EV बसींचो ताफो लोकांच्या सेवेक हाजीर आसा। आंतरराष्ट्रीय मळार ग्लोबल वॉर्मिंग विशीं वेगवेगळी पावलां मारप चालू आसा। गोंय सरकारान सुद्धा एक पावल फुडें मारत EV मोटारी खातीर EV येवजण सुरू केल्या। बायलां आनी भुरग्यांचेर वाडत्या क्रायमांचेर आळो घालपा खातीर डिसेंबर 2021 मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या नेतृत्वा खाला पिंक फोर्स नेमले। बायलां आनी भुरग्यां खातीर खास फोर्स पिंक फोर्साचे निर्माण करपी गोंय हे देशातले पहिले राज्य। गोंय सरकारचे पुलीस डिपार्टमेंट हे आमच्या भुरग्यां खातीर आसा, गोंय सरकारचे पुलीस डिपार्टमेंट आमच्या भयणीं खातीर आसा, गोंय सरकारचे पुलीस डिपार्टमेंट टुरिस्टां खातीर आसा। सातत्यात हांगासलो क्रायम रिड्यूस करपा खातीर, क्रायम डिटेक्शन वाडोवपा खातीर आमी सतत त्यात वावुरतले। हांव अभिनंदन करता म्हज्या पिंक फोर्साचे। पिंक फोर्साच्या यशस्वी आयोजना उपरांत गोंय सरकारान बायलां सशक्तीकरण करपा खातीर पिंक रिक्षा हाडली। ह्या प्रोजेक्टांतल्यान बायलांक स्वावलंबी करपाक मदत जाली। हे नव्या रिक्षा हाडला आनी हे कितें करतले काय म्हणून बट दॅट कन्सेप्ट इज एक्सेप्टेड बाय द टुरिस्ट ऑल्सो एंड इट इज एक्सेप्टेड बाय द पीपल ऑल्सो। खास करून इन द टुरिझम बेल्ट आमी पळयता की वेरियस केसीस हँडल्ड बाय आवर पिंक फोर्स एंड आवर पुलीस फोर्स, लेडीज पुलीस force which is well trained to deal with the different kinds of cases, especially with the women. The same way, kadista आम्ही पिंक ऑटो हो कन्सेप्ट आज म्हणजे रोटरी क्लबात स्टार्ट केला। इनिशियल स्टेजीचेर 10 ते 12 जणां पिंक ऑटो घेवन आपलो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्वतः सुरवात करता। तांकां तेको रोटरी क्लबात दिला, EDCन ताका सपोर्ट केला। हांव तांचें अभिनंदन करता। सगळ्यात पयली रोटरी क्लबाचे मेंबर्स ज्यांच्यानी इनिशिएटिव्ह घेवन पिंक ऑटो हो कन्सेप्ट गोंयांत हाडलो त्याचे सचिन पेंडसे आणि त्याची एंटायर टीम हाजें खूप खूप अभिनंदन करता। ही भाजपाच्या कार्यकाळात पूर्ण झालेल्या कामांची तशीच नवीन योजना प्रोजेक्ट्सां हाडिल्ल्यांची माहिती। आणि एक व्हडलो उत्तर गोंयांत प्रोजेक्ट सध्या चालू आसा तो म्हणजे पर्वरीचो फ्लायओव्हर। तो पूर्ण जालो तर उत्तर गोंयांतल्या बऱ्याचशा ट्रॅफिकाच्यो समस्या सॉल्व जातल्यो।